Praise Start, Sister Janine. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगडा बापा, तुका आमी किरीत आर्खां दिता, वाखाणटाव, तुका दिन वाचताव, तूं सोरपोत वेदार देव म्हूण. आनी तुवें आमकां रोचल्यांत आनी ह्या संवसारांत तुवें आमकां हाडल्यांत म्हणून तुका आर्खां दिता. बापा, तुका आमी दिन वाचताव, कित्याक तुवें आमकां तुजे भाशेची रोचल्यांत देखून. कित्याक तूं रोचणार देव आनी तुवें मनशाक तुजे सारकेचो आत्म्याचो तुवें रोचलाय देखून. पवित्र आत्म्या, हे वेळार आमी तुज्याच नांवान एकठांय जाल्यान आनी तूं आमकां एकठांय कोत्ताय तुज्या उतराशी. कित्याक आमच्या तोंडांतल्यान तूं उलोयताय ती उतरां तुजीं जावन आसात. आनी आयच्या दिसा तूं कितें उलयतलोय ताची खोल जाणवाय आनी शिकवण आमकां दी. ह्या उतराचेर आमी उबी रावंक आमचो भावात अखंड कर म्हूण मागता. संवसाराच्या उतरांतली आमकां काडून तुवें तुज्या उतराशी हाडलें, तर तुज्या उतराची पदवी भासावण्यो ज्यो तुवें आमकां दिल्यात त्यो आमकां करूंक आमकां बोड आनी खालचीदारपण दी दोनया. कित्याक ही तुजी उतरां मनशाची न्हय, संवसारीक न्हय, वो संवसारीक मन कितें सांगता तें आमी आयकूंक न्हय, पूण तूं जें उतर जें कितें सांगता ताजेर झुजोंक आमकां बोड दी, घोटाय दी, शक्ती दी. हे उतराच आमी फुडें करूंक आनी हे उतरान आमी उबी रावंक आमकांच तूं तुज्या स्वताची वाट आमकां उक्ती कर आनी अखंड कर म्हूण आमचो आत्मो आमी तुजे लागीं मागता बापा. जेजूच्या नांवान आमेन. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Aizkit Yeah. Korea. Sogli Korea. Ay? जाते करुया. Jate Korea. Praise God. Thank you, Jesus. So, our time. कोणागी testimony बिहा असतली कोणाली पण. Praise Jesus. आर्गां दिवया बापाक. आख्खो गेलो तो म्हयनो आमकां सगळ्यां राखली, सांबाळली आनी ताच्या उतरान आमकां बसयली म्हणून. आनी हो नवो म्हयनो, नवो दीस आनी नवें सुमार सगळें बापाच्या हातान घालून तो अदीकूच आमकां घोट कोत्तलो म्हूण आमी ही टेस्टमनी आमची जावन आसा. Praise God. Thank you, God. Jesus. Thank you, Jesus. So, आज आम कित करूया हे वीक आमगेले पवित्र वीक हय जेजुगे वीक. सो आम तेजे नियाड करूया आनी तेजे नियाड कोन्न आमी जाणाय सगळीं आमी कोण ती हिंग कितें आमी येयलें थी. ह्या टायमार आमकां आनी कितें करपा जातालें, सिरियल चोवपा जातालें ओ कितें करपा जातालें. कोरीन येयले बाय. सो कितें करपा जातालें ह्या टायमार वय वो ना. पूण आमी ह्या टायमार हिंगा देवागे उतर आयकपाक येयलीं. सो म्हाका आतां हांव उगडास येता ते भाशेन हांव ते स्क्रिप्चर घातां. ओके, ट्रेल मागीर एकठांय करुया ती सगळीं एकठांय करून. सो लेट्स पुट जेम्स फिलिपियन्स 1:6. सो एक भाशेन कितें जाता, कितल्यो अडचण आसूं, कितें आसूं, कसलें प्रॉब्लेम आसूं, आमकां एक म्हणजे डिझायर आसता. आयज वेनसडे, आयज जॉयन जावपा जाय, आयज हें करपा जाय. कितें जाता तें आमकां, कित्याक सदां आमकां बरें करून आयकपा मेळटलें ओ कितें आसतलें म्हूण ना. एक पाट आमकां जायत्यो अडचण येताय, जायतें काम आसता, तरी पूण आमी लॉगीन कोत्ताय, कानां प्लाग कोत्ताय आनी आमी तें देवागेलें उतर आयकताय. सो आयकताय म्हणल्यार कितें जालें काय जायना बाय मोकोडे घालून जावपा ना. सो हो एक आमगेलो देव आमगेल्या लायफांत एक खूंय पूण एक स्टार्ट कोत्ता, कितें पूण एक स्टार्ट कोत्ता आनी तें कंप्लीट करपाक डिफरंट फेजीस आमकां वचपा पडटा. एक पावलाचेर आमी पांय घालपा पडटा. एक पावल आमी मारूंक पडटा आनी तें पावल मारतो जाल्यार आमकां आमगे फोकस जेजूचेर दवरूंक पडटा. कित्याक आमी सगळीं जाणाय
God so loved the world. देवान संवसार हितून मोग केलो की तेणें आपणागेल्या भुरग्या धाडलो चोय फ्लाविके गेले. जोनिना वाच बाय फिलिपिन्स 1:6. Praise God. So जेजूचे आमी फोकस दवरपाचो आनी आहा जोनिना. Praise God. Wait, let me वाचितारा. Praise Jesus. Thank you, Jesus. James, Philip Carr. तुगे आवाज येवना म्हाका. जॅकोब कित म्हणलें? सॉरी सिस्टर. No, Philippians 1:6. I don't know why this is not stuck. Okay. देवान तुमचे मध्ये बरो वावर सुरू केला. तर तोच जेजू ख्रिस्ताचो दीस पर्यान हो वावर शार्ती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. सो हो वावर आमचे मध्ये कोण कमेस केला? हें उतर आमचे मध्ये कोण रिगोयला? तें उतर आमगे भितर जिवितान काळजांत कोण गायला? सो तो वावर पयलीं सद्या देवान कमेस केला. हुंय नाहलोली जॉन 15:16. तुवें म्हाका विंचून काडलो ना, हांवें तुका विंचून काडला ती बरी फळ दिवपाक. सो हो वावर पयलो तें बी पयलें देवान कोणाचे वरवीं आमचे भितर घालें आनी तो वावर कमेस केला. तो वावर कमेस करपाक हें आमगेलें स्टेप बाय स्टेप आमगेली कितें जर्नी. आमगे एकल्या गेली पावलन पावल ही आमगेली कित म्हणटाय ताका वाट जर्नी जोनिना. Yes, वाट. पळय, कांय ना पॉली. सो आमी ती चलताय. देवान आमचे मध्ये बरो वावर सुरू केलो म्हूण आमी दिसा दिसपोटी तें उतर घेवन आमी ती वाट चलताय खात्रीन. तो ती वाट शार्ती पावयतलो, तो आपणागे वावर करतलो. पूण तें आमी ओगी रावल्या जायना तें. तो कोत्तो म्हूण आमी ओगी रावले म्हूण जायना. आमी कितें करपाचें? आमगे काम आहा तें आमी करपाचें. आमी आमगे वावर आमगे पर्पज आहा तो आमी शार्ती पावोवपाचो. सो काय बरें कोन्न सांगत चोय देवान आमचे मध्ये आमी जोण एकल्या दिसता हो वावर म्हजे भितर कमेस केला. तेदो हांवें तेका चोयलें ना. पूण घोडये आमी म्हणलें आसतलें ओय मुकोडे हे भाशेन म्हाका दिसतालें हे भाशेन म्हाका हे भाशेन उलोवपा जाल्यार जाता. कित्याक म्हज्यान जोनिना जावपा जायना, म्हज्यान कोरीन जावपा जायना, म्हज्यान नेटे जावपा जायना. एकल्याक देवान एक गूण दिलो आहा आनी तो गूण सारको वर गूण. काय बरो एकल्या दुसऱ्यावन बरो केला. आपणा जाय ते भाशेन. वी हॅव क्रिएटेड फियरफुली एंड वंडरफुली. सो हो दीस येयपर्यंत तो आपणागे वावर शार्ती पावयतलो म्हूण आमकां दुबाव आहा ना, आमकां खात्री आहा. सो हें काम करता आसतना आमकां आमी जागृत रावपा जाय. आमी शिडूक रावपा जाय. कित्याक हो वावर करता आसतना आमकां जायतें येता. चक 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 करून जायते बाले आमचेर येताय. सगल्या वाटेन आनी आमी सगळीं म्हणटाय चोय आयज एक टेस्टिमनी दिली आनी जालें प्रॉब्लेम. सगळीं म्हणटाय तें आयकलां सिस्टर आज उतर शेअर केलें चोय प्रॉब्लेम जालें कसो प्रॉब्लेम जालें. कित्याक तो दुस्माना नाका तो देवान वावर केलो तो कंटिन्यू जावपाक. सो तो दुस्मान रावता तें उतर चोरपाक. देव खात्री आमकां खात्री आहा. आमकां तरी खात्री आहा जाल्यार आमी सरेंडर जावपाचें. सगळो वेळ ल्हानविकायेन ल्हान काळजान आमी देवाचेर फोकस करपाचो. आमगे सिंथीत देवाचेर दवरपाचो आनी ल्हानविकायेन तो वरगूण दिल तो आमी उजार करपाचो. आनी आमी सगळ्या म्हणटाय ही इज द पोटर, वी आर द क्ले. आमी मातयेची आयदनां तें घालया. 2 Corinthians 4:7 घाल बाय.
सो आमी मातयेची आयदनां एक काडथिंग जेरमाया 18 दिसत म्हाका तें पयलीं हें घाल सो आमी मातयेची आयदनां आमी भुरग्यांको घेवन क्ले घेवन खेळटाय तेदोन आमी कितें कोत्ताय जाय ते भाशेन ते क्ले ओडटाय फोडटाय सगळें कोत्ताय आमकां जाय ते भाशेन आमी मोडटाय ती सो हे भाशेन आमी 2 Corinthians 4:7 सो आमी आयदनां देवागेलीं रितेलीं ओ बोल्लोलीं तें आमगे चॉयस आमकां रिती जावपा जाय आनी देवान आमकां बोल्लो जाय वो आमकां बोल्लो जावपा जाय आनी आमकां देवा गरज ना एसोलें वयर वोसो 4 घाली चोया 4सां घाल 4सां वाचया सो प्रेज जीसस प्रेज गॉड बाय 4 घाल थँक यू जीसस सो हो एक उगडास करपा जाय जाणो हे हांव आतां मुगे कितें सांगता म्हाका मुगे जिविता उगडास येता म्हूण हांव म्हणटा एक बट आमगे दोड्यांची खूप आसताय पोड्डे घाल्लो आसताय आमकां कांय दिसती पडना आमकां फकत आमी दिसती पडटाय आमी हें न्हेसपाचें आमी हे भाशेन हें करपाचें आमी हांव आनी कितें करून दुसऱ्या इम्प्रेस करपाचें हो सिंतीद आमगेलो आसतालो आतना पयलो ओके गो 4 म्हणजे ख्रिस्त खरेपणी देवाचो रूपकार तरी ताच्या मोहिमेभरीत शुभ वर्तमानाचो पोरजोड ओन भावार्थ्यांक फांकोना जावंक ह्या काळ्या युगाच्या देवान तांची मनां कुड्डीं केल्यांत आमी आमकांच परगट करिना पण जेजू क्रिस्ताक सोमी म्हूण आमी परगट करता आनी आमी जाल्यार जेजू खातीर तुमचे सेवक कालोकान उजवाड पळजोडूंक अशें देवान म्हणलें तर ताणेंच क्रिस्ताच्या मुखामोळार पळजोलता ते आपले मोहिमेची ओळख आमच्या काळजांनी फांकयली पूण आमी फकत मातयेची आयदनां आनी हें भांडार असल्या आयदनांनी घाल्लें आसा म्हणटोच ही आमकां दिल्ली बोरती पदवी आमचे तावन उपजोना ती सगळीच देवाची प्रेज मुखार गॉड वचूं, सिस्टर प्रेज गॉड हुंयच वाचूं तें 7 या करेक्ट 7 या सो It- हिंगाचोय आमी म्हणटाय इन केस द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड 4 वच बाय 4 सो ते देवान आमगेलीं मोना काडूक केलें म्हणटा 4 घाली 4 सो हिंग बरें बरयलो आहा तें इंग्लिशान इन देयर केस मीन्स इन पीपल हू डोंट वॉन्ट टू लिसन कोणा आयकपा नाका तांकां देवान तांगेली मोना ब्लायंड केलें कुड्डी केलें तांकां 4 म्हणके ख्रिस्त खरेपणी देवाचो रूपकार तें तूं जाणो हांव जाणो आमकां दिसती पडटा तरी ताचे मोहिमे बरीत शुभ वर्तमानाचो पोरजोड अणभवार थेवंक फांकोना जावंक त्या काळिगोच्या देवान काळा युगाच्या देवान तांची मोना कुड्डी केलें सो दॅट गॉड दॅट स्मॉल जी तो तुस्मान तो मनशागे मोना कुड्डी कोत्ता आमकां पासून आमी म्हणटाय हांव 2 दीस वर्ड वाचलो ना 2 दीस कांय आयकलो ना आमकां कितें जाता आमी आलताय आमकां कोट्टा आमगे जिवां कितें उणें आहा तें आमगे स्पिरिच्युअल नरिशमेंट आमकां ओस्कोत कोत्ता आमगे आत्म्या ओस्कोताय जाता सो म्हणजे क्रिस्त खरेपणी देवागे रूपकार हें आमकां दिसती पडलो ताका नाका आनी आमकां तें दिसती पड म्हूण तो हुंयच्यान पूण तो जाणो आमकां दिसती पडटा उजवाड सो तो मनीस तो दुस्मान आमचे बगले येवपाना सो तो हुंयच्यान पूण आमगे अटेन्शन घेतालो कित्याक ही इज अटेन्शन लविंग पर्सन ही इज अटेन्शन लविंग थिंग कळ्ळें सो तो केसोय जाल्यार थिंग येतलो मेतेर जावपाक
सो तांची मोना कुड्डी केल्यांत तांगे मोनाचे काडो काडला सो मागीर कितें म्हणटा 5 आनी आमकांच आमी हे भाशेन उलयता ते जाण आतां आमी कितें उलोवपा जाता जायतें उलोवपा जाता बूक घेवन वाचपा जाता आख्खोच पूण आमी कितें कोत्ताय कोणा खबर सांगताय कोणा पोरगोट कोत्ताय आमी आमकांच पोरगोट करिना पूण जेजू क्रिस्ताक सोमी म्हूण आमी पोरगोट कोत्ता आनी आमी जाल्यार जेजू क्रिस्ताचे सेवक सगळे आमकां हो अणभव आहा सगळे आमकां हे एक्सपिरियन्स आहा हो अणभव आहा आमगे जिवितांत आनी हिंगेन आमी कितें खुशाल जाताय आनी हांव सदां दिसा दिसपट्टी म्हणटा आमी क्रिस्तांव भोगली आहाय ते जाणो तो आमगे एदेशी ओस्ट स्मॉलेस्ट थिंग तो चोयता आमकां खुशालकाय मेळटा सो हे भाशेन आमी जेजू पोरगोट केलो जेजूगे मोग केलो जेजू सांगात केलो ताचे खातीर आमी काम केलें आमी तेगे सेवक जालीं जाल्यार कितें जाता काळोखान उजवाड पोरजोळू अशें देवान म्हणलें तर ताणेंच क्रिस्ताच्या मुखार म्हणल्यार पोरजोळटा ते भाशेन मोहिमेची ओळख आमच्या काळजांनी फांकयली अमेझींग इजंट इट काळखां उजवाड जावं म्हणटा लेट देयर बी लायट let there be light in our life and there is light in our life कित्याक हे उतरा वरवीं कित्याक जेजू आमकां सांगता हें उतर उजवाड हें उतर वाट हें उतर सोत हें उतर जिवीत हें उतर ना जाल्यार मरण डिजास्टर एवरीथींग डिस्ट्रेस सो मागीर कितें म्हणचोय आमी आतां सगलीं आमी फकत मातयेचीं आयदनां आनी हें भांडार देवागे भांडार असल्या आयदनांनी घालो आहा म्हणटच ही आमकां दिल्ली व्हडली पदवी सॉरी आमचे तावन उपसना ती सगळी देवाची चोय होरें बारीक चिंतपा गेल्यार आमी हें उतर आयकिल जाल्यार सगळें आमचे भितर आहा तें देवा गेलें आमी आमगे कांयच न्ही आनी थिंग 1 कोरिंथकार 6 आमी सगळी पाट उलयताय ती हांव जाल्यार सगळी पाट उलयतां हांव आय एम नॉट माय ओन आय बिलॉंग टू गॉड आनी आमगे कूड आहा ती पवित्र आत्म्यागेलें मंदीर हांव मातयेचें आयदन तें मातये आयदन ढप्पुको मारलें पडलें पूण तें आयदन बेश्टें रितें ना तातूंत व्हडलें देवागेलें भांडार आहा बिगेस्ट ट्रेजर हिडन इनसायड ईच वन ऑफ अस सो म्हणटच ही आमकां दिल्ली व्हडली पदवी आमचे तावन उपसना चोय पदवी आमकां दिली म्हणटा ती आमगे न्ही दॅट मिन्स आमचे भितर पदवी आहा देर इज पावर इनसायड ऑफ अस आनी तो सगळो पावर देवा गेलो पूण आमी कोण वी आर सिंपल ऑर्डिनरी एम्प्टी वेसल्स गॉड इज ट्रायंग टू फील हिमसेल्फ पूण जाल्यार आमी रावताय काय आमी रीत कोत्ताय काय आमचे भितर बोल्लो आहा न्ही आहलोलें पयलीं रिलीजन हें तें वायटपण हेंपण jealousy all that rubbish was inside us but what did we do आमकां तें उतर मेळ्ळें तें भांडार आमचे भितर आहा म्हूण आमकां कळ्ळें आमी सगळीं आमी म्हणटाय ते भाशेन चोय मेडे बालदी घेवन मेडे बालदी उतर सॉरी रबीश मेडे चिकोल घालो बालद्यांत जाल्यार तें आखें उदक मेड जाता टॅप सोडलें जाल्यार टॅप सोडून तें दवरलें जाल्यार आख्खें उदक निवळ जाता सो तें आमगेलें इमॅजीन ती बालदी आनी ते बालद्यान चिकोल आहा तो तें आमी
ते टॅप सोडलें देवागे उतोरान आमकां निवड दिसा दिसपट्टी देवागे उतर आमकां निवड करता. सो चिंताय आमी मातयेची आयदनां. In I think Jeremiah 18 तो पवित्र पुस्तक उलयता ते भाशेन I am the potter and you are the clay. तुक आपूण हें करपा जात जाल्यार तुका आपणाच्यान मोल्ड करपा जायना म्हणटा देव. सो हे भाशेन तो आमकां दिसा दिसपट्टी उगडास करता, आमकां उलयता, आमकां सांगता. ओके 8 घाल बाय 8 घाली 8 हा. सो आमकां सांगता आनी आमकां उलयता. पूण आमी दिसा दिसपट्टी सकाळ प्रॉब्लेम जाता प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता. आमी उलयताय काय त्या प्रॉब्लेमा खबर आमी उलयताय काय वो आमी जेजूचेर फोकस करताय काय. तो बाड फुडसार मेलो ताका फुडसार उडयलो ताका कितकोन ताका ताका पिडापीड दिले आनी ते पिडापीड ताणें भोगिल्ले चिंतून तुजें आनी म्हजें. सो वाच बाय हो आख्खो चॅप्टर बरोय मेट जाल्यार वाचाय. आय लायक दिस चॅप्टर. सो वाच बाय 8. सगळ्या जिन्साच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसताव, पूण देव आमकां चेपोन पडूंक दिना. आमी सगळेंच घुस्पोताव, पूण निराशी जायनाव. पिडापीड भोगताव, पूण देव आमकां केन्नाच सांडिना. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. ह्या आमचे कुडीच्या जिवितांत जेजूचें पुनर्जिवीत दिश्टी पडचे खातीर त्याच आमच्या कुडीच्या जिवितांत सदांच आमी जेजूक ताच्या मरणांत एकटवलोले आसाव. प्रेज जेजूचे गॉड. या पुरबाय हे आमी हे दिसान भोगताय तें जेजूगे कोश्टां वरवीं आमी नियाड कोन्नाय. सगळ्या जिन्सांचो भार घेवन आमी सोंसताय आनी तो भार आमी सोंसताय म्हणपासून वी कुडंट इवन इमॅजिन. आवय आयज आमी हें भोगतलीं अशें म्हण आमी चिंतिल्लें ना. आमकां दिसतालें आमी देवागे मोग केलो जाल्यार आमगे सगळें बरें जातलें. आमी फकत देवाचो मोग करया आमकां देव सगळें पावतलो सगळें करतलो. पूण वॉट हॅपन्स हे जिन्सांचे कोश्ट येताय दुसरे भाशेचे कोश्ट येताय. कित करपा येताय ते आमकां दे आर बिल्डींग अस अप. देव ते कोश्टां वरवीं आमकां दाखयता आमी कोण तीं आनी आपूण कितू भोगले आहा तो आमकां जायतें शिकयता आमी जाणोय सगळीं. त्या कोश्टां वरवीं आमकां उजवाड दिसती पडटा. आमकां देवागे ग्लोरी दिसती पडटा. पूण देव आमकां केन्ना चेपून दवरना. आमी सगळीं घुस्पताय एक पाटी निराशी जाताय कितू पाटी आमकां हें जाता. पूण देव आमकां पेज दवरना इंग म्हणटा सगळेंच घुस्पता पूण निराशी जायना. कित्याक आमगे तर भावार्थ गोटे आहा जाल्यार आमकां निराशीपण येना. पिडापीड भोगता पूण देव आमकां केन्नाच सांडिना. आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. कितू पाटी आमकां कोण कोण कित कित उलयता. कितू पाटी आमकां कोण मनीस दाखयता तुजें म्हाका केर ना कचरो. हांव मुगे आय एम बीग. कितू पाटी आमकां दाखयताय म्हणजे they try to control us. They try to push our buttons. पूण आमगे जीव काडपा ती पावनाय. कित्याक आमचे भितर आहा पवित्र आत्मा तें आमी जाणाय त्या लोकांक खबर ना. हे आमचे कुडीच्या जिवितांत जेजूचें पुनर्जिवीत दिश्टी पडचे खातीर त्याच आमचे कुडीच्या जिवितांत सदांच आमी जेजूक ताच्या वयर वच गो बाय. सो आमी हे कोश्टां जेजू कोश्टां वरवीं आमी कित शिकताय. हे जेजू कोश्टां वरवीं आमकां कित दिसती पडटा. जायते पाटी आमी म्हणटाय चोय इट इज फिनिश्ड. ह्या आमच्या कुडीच्या जिवितांत सदांच आमी जेजूक ताच्या मरणांत एकटवलेले आसात.
isn't it? How nicely it is said. मातशें सकयल वचूं. Praise God. So, हे भाशेन हो टायम आमगेलो हें उगडास करपाचो. हो टायम is to understand what is done on that cross. Isn't it? 10, yes. Potun वाची फ्लवी. ह्या आमचे कुडीच्या जिवितांत जेजूचें पुनर्जीवीत दिश्टी पडचे खातीर त्याच आमचे कुडीच्या जिवितांत सदांच आमी जेजूक ताच्या मरणांत एकटवलेले आसा. जेजूचें पुनर्जीवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर जिवेच आसतना जेजू पासत आमी मरणाच्या संकटांत भोंवतां. Yes. Then 12. हे भाशेन मरण आमचे सवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचे सवें पुनर्जीवीत आपलें काम करीत आसा. Praise God. Yeah. हांवें भावार्थ दवरला देखून हांव उलयलों. अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें मेळटा. तेंच भावार्थाचें मन आमकांय आसा देखून भावार्थ दवरून आमी उलयतां. देवान सोम्या जेजूक पुनर्जीवन केला म्हूण आमी जाणव. तशेंच तो आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जीवन करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती आपणा मुखार व्हरतलो म्हूण आमी जाणव. Praise God. So, होरें वाचपाक गेल जाल्यार मुखार आनी वाचून दिसता. वयवना. This chapter is really so deep it is. And एक translation चोयल जाल्यार it's so different. You know, पूण सगळें हे दिसांनी कितें जाता आमकां नियाड करपाक. हे दिसांनी आमी जेजूगे कश्टां नियाड करताय ते न्हू हें सगळें आमगे जिवितांत जाता आमचे दड मुखार हाडटा. So again, what does it teach us? Humility, to be humble. I think it's James 4. James 4 gali. So how like Jesu kids जाला आसतलें ते फुर्साचेर ते कोश्ट काडटा आसतना ते एक वीप मारता आसतना ताचेर कितू त्रास जाला आसतले ताका. पूण ताच्यान तो देव ताच्यान उलोवपा जाता आसतलें पूण तो सोंसणीकायेन घेतलें सोंसून. Jacob 4 verse 7 सान घालया. हाको घाल चॅप्टर. So praise God. होरें तो चॅप्टर घेवन बसाय 2 Corinthians 4. बरो कोण एक सुसेगाद वाचाय. ओके 6 सान वाच बाय. Praise God. Thank you. तरी तो अदीक उदारपणान आपली दयाळाय आमकां भोगूंक दिता. ह्या पासत पवित्र पुस्तक सांगता, देव गर्विश्ठांक जळटा आनी खालत्यांक आपली दयाळाय भोगूंक दिता. अशें तर देवाक खालती जायात, देवचाराचेर झूज करात आनी तो तुमचे थावन पळून वेतलो. जितली तुमी देवाक लागीं सरतात तितलो देव तुमकां लागीं सरतलो. पातक्यांनो, तुमचे हात नितळ करात. संवसाराचो आनी देवाचो बरोबर मोग करूंक सोदतात ती तुमी तुमची काळजां शुद्ध करात. तुमचे 10. Okay, 9, yeah. तुमचे दोलदीरपण पळोवन खंतीबरीत जायात आनी रडात. हांसचे सुवातेर रुदन करात आनी खुशाल हांसचे सुवातेर दूख करात. सर्वेस्परा मुखार खालती जायात आनी तो तुमकां वयर काडटलो. Praise God. So it says, do you suppose that it's for nothing that the scripture says
God yearns jealously for the spirit that he has made to dwell in us. उदारपणान आपली दयाळाय आमकां भोगूंक दिता. देव गोरविश्टांक जोळटा आनी खालत्यांक आपली दयाळाय भोगूंक दिता. हाव ब्युटिफूल. म्हणजे खालत्यांक. हाव डू वी बी हंबल? कित्याक एक एक पाट खालते जावपा सोंपें न्ही तें. पूण तरी पूण आमकां सांगता गोरविश्टान देव जोळटा. अशें तर देवाक खालती जायात. Humble yourself, submit yourself, therefore, before God. Resist the devil, and he will flee. This is exactly what we are doing these days. ह्या दिसांनी आमी हेंच नियाळटाय आमगे ल्हानविकाय, आमगे हालतेपण. कित्याक अशें तर देवाक खालती जायात. देंवचाराचेर झूज खंय गेलो गो 7. So, हे भाशेन आमकां this is inviting us to be humble. 10 was by 10. So, आमकां humble जावपाक आमगे जिवीत ल्हान करपाक आनी ह्या संवसारा मुखार खालती जायात आनी तो तुमकां वयर काडटलो. कितकोन हालती जातली आमी? कित्याक संवसार सगलो ग्लिटर. संवसार सगलो चकचकता. हें जाता. कितू दिश्टी पडटा. आमी सारकी बरी जावपा सोदताय. पूण कितू हाटल्यान येता. Isn't it? And how we see in Romans 12:2. Be not conformed to this world, but be transformed by renewing your mind. तुवें कितें चोयलां, वाचिलां, तें हालतेपणीन तें उतर उलोवपाचें, तें उतर नियाडपाचें. त्या उतराचो उगडास करपाचो. तें उतर तुका उगडास करता. तूं कोण, तूं कितें आपयलां. तूं मातये आयदन रिती जावपा जाय. तें देव बरोवन सोदिता. Romans 12:2. हे आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे आमकां चलनाकाय म्हणटा. कित्याक संवसार दिश्टी पडटा. संवसार आमकां जायत सांगता. पूण आमकां इन्स्ट्रक्शन दिता. आमकां कमांड दिता. डू नॉट बी कन्फर्म्ड टू दिस वर्ल्ड. ह्या नेमा प्रमाणे तुमी चलनाकाय. पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नोंदणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय नवी जावं दी. अशें देवाची खुशी कोण ती. कितें बरें, कितें मानता आनी कितें सोपून तें तुमी ओळखूंक पावतल्यात. आनी आमी सगळीं जाणाय तें उतर तर आमी घेतलें. तें उतर घेवन त्या उतराचेर आमी फोकस केलो. त्या उतराचेर आमी नियाळ केलो. आमकां ओळख दिता आपुणूच. आमकां देव उगडास करता. आनी बारीक वस्तून जाता. जाणो बारीक वस्तूंनी ते दिसा हांव म्हणटा फ्लावीक खरें एक एक पाट देव कितकोन आमकां हांसयता. जायते वस्तूंनी हांव म्हणटा सादे सिंपल वस्तूंनी तो आमच्या तोंडाचें हांस हाडटा. सो हांव फ्लावी सांगता हांव ती दीस कितें जालें. हांव मुगेलें घोडेल सांडलें. सांडोल म्हणचे हांवें तें चोयलें ना घोडेल मुगेलें. आनी म्हाका तें मिस जाता आतां. कित्याक खूंय गेलें जाल्यार तें मुगे घोडेल कित्याक इट वॉज वॅल्युएबल यू नो. सो तें घोडेल खूंय पडलें. आतां तेका घोवा सांगिल्लें जाल्यार म्हाका पडटा आतां सांडोयल म्हण. सो हांवें तें पावची चोयलें ना तें घोडेलाचें. हांवें म्हणलें आय मस्ट लूक फॉर इट. मातशें सोदूं जाय खूंय जाल्यार. पूण सोद केलें ना. एक दीस हांव बेश्टें हांवें अर्ली मॉर्निंग म्हाका तें घोडेला उगडास येयलो आनी हांव सोदूं म्हूण गेलें ना. हांवें गोंयांत उगडलें कितें तरी सोदपाक. आनी तें पावचें म्हाका मेळ्ळें. आनी so much I smiled at the Lord. You know, so much because even I remembered it early morning. But you know, हे भाशेन दाखले वस्तूंनी तो आमकां दाखयता आपणागे प्रेझन्स. बारीक आनी कसो अशें करून सोदपा जाय. म्हणचे एक एक पाट आमी सोदता हें बॅगां तें बॅगां तें आतां हांवें सोडलें सोदपाचें. पूण हांव फकत म्हणटा खूंय सांडोल काय
God, I need that. I have to find it. पण तो एक एक सगळ्यांगे जिवीत हे भाशेन जाता आसतलें एक बस चुकता ओ कितें जाता टायर पंक्चर जाता कितें जाता आनी he finds a way to show that he is present, that we are not alone. पण आमी कित करपा पडटा आमगे मोनाची नोसोन्नी आमगे जिवितागे चाल दुसरी जावपाक आमकां आमगे मोनाची नोसोन्नी करपा पडटा आमकां उगडास करपा पडटा आमी कोण ती आमी कोणागे ती आनी आमकां कोण वाट दाखयता कोण आमचे मुखार वचून सगळे आडकोड कुशीन काडटा कोण आमकां कोण वायट उलयताय ते जाणो कोण आमकां आमचो मोग कोत्ता आमकां सपोर्ट कोत्ता आमकां कम्फर्ट कोत्ता कित्याक ताकाय दूख दिलां दुसऱ्यांनी लोकांक ताकाय जायत दूख दिलां ताका बड्या कम्फर्ट कोण केलो तागे बापान कित्याक तो ते बापा विस्वाशी रावलो सो हे भाशेन हें तागे जिवीत एक एक पाट बारीक चिंतपा गेल्यार दुख्ख येताय सारकें कित्याक हें आमी घेनाय आनी आमकां दूख जाता हे भाशेन हितू वायट दूख न्ही ताणें सगळें एक 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 आमगे दूख आपणाचें गेलें आनी हें आमकां उतर दिलें कितें आमगे मोनाची आमी नोसोन्नी करपाक सो सेम चॅप्टर 21 चोय कितें सांगोता बाय आतां उलोया आतां तुमकां दिता प्रेज गॉड प्रेज जीसस कोरीन यू बी रेडी थँक यू जीसस बाय 21 कितें सांगोता चोय गो सो हे भाशेन बारीक 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 चिंतिल जाल्यार हाव ब्युटिफूल इज आवर लायफ इन द वर्ड How beautiful is that word inside us? How powerful are we knowing that the power of the Holy Spirit is inside us? And that is greater than anything that comes towards us. And there is no weapon that is formed against us that shall prosper. All we have to do is amge monachi nosonni. Kiti go baiten 21 sui? वायटाक तुजेर जोयत व्हरूंक दिवं नाका पूण बरें तें करून वायटाक हारय Amen. Amen. Every time. The vaita ani wat na. The vaitagi wat sarke towards us. But ami, if we allow that white amchi barbo yopa, जाल्यार आमी घेतली न्ही ते but the moment आमी direction change केलें तागे वाट change केली जाल्यार आमी हारोवपा पावतली and how can we do that? Only through the word of God. Only by opening our mouth and feeling the presence of the Most High God. कितें आमकां उगडास करपा जाय Psalm 91. We dwell in the shelter of Most High. We abide in the shadow of Almighty. Only then we can say to him, you are our refuge and our fortress. You are the God in whom we trust. Otherwise, आमकां खबर ना जाल्यार आमी कितको म्हणटली घालपा जाता गो बाय सो जाल्यार आमी कितको म्हणटली घालपा जाता बाय तें ओ हें जायना वेट otherwise I'll read it. जायना सिस्टर All right. So हे भाशेन आमकां go to आमकां हे भाशेन पवित्र आत्मा सांगता हे भाशेन आमकां उलयता स्तोत्र 91 आमगे जोनीना गेलो मुस्ता जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शेरोना येता जो मनीस जोण एकलो मनीस तूं हांव जेन्ना आमी देवाक शेरोना येता आनी सो पवित्राची सावळेक बिराड घेता तागे सावडे आमगे बिराड घेताय आमी तागे सावडे रावताय तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो म्हजो किलो
म्हजो देव तुजेर विस्वास दवरता. Can you imagine? तेगे घरां तूं जियेता. तूं आनी हूंय ना येद व्हडलें सारकें घर तेगेलें आनी तूं तेगे घरां जियेता. आनी तेगे सावडे बगर तूं हूंय वचना. थंय तुज्या म्हणपा जाता. तूं मुगे देव, तूं मुगे आसरो, तूं मुगे खिळो. तुजेर हांव विस्वास दवरतां. Again, Proverbs म्हणटा, Proverbs 3, 5 and 6. I trust in the Lord with all my heart. सगळे मुगे काळजान हांव देवाचेर विस्वास दवरतां. With all my heart, and I lean not on my own understanding. In all my ways, I acknowledge my Lord. सगळे मुगे वस्तुंनी हांव देवा उगडास करतां. आनी तो मुगे पावलां वाट दाखयता. सो हे भाशेन पूण आमगे जिवीत, आमगे फोकस फकत जेजूचेर, फकत ते जेजून त्रास काडले ते फुरसाचेर. आपणागे तुमगे फुरिसकी आनी आपणा फाटल्यान यो. हें सगळें आमकां इन्स्ट्रक्शन दिलें, आमकां कमांड दिला. सो तें घेवन आमी वाट चलपाची. ती आमगे जिविताची फुरसाची वाट. दिसा दिसपट्टी देवा गेल्या राजांत. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. चल गो बाय, तुम्ही आज पवित्र आत्मा तुमकां कितें सांगता तुमी उलोय. सगळीं एक एक उतर. Hallelujah. Come on, Corinne, you can start. Praise Jesus. Your Praise smile only is God. enough, Sister Maria. Praise Praise God. God. Thank I you, can Jesus. start, yeah. पूण म्हाका ते इंग्लिशीन जाता आनी बरें हांव No, it's कोंकणीन okay. थोडी उतरां सांगता तुमकां. Yeah, सांगता sang. तुमकां हांव. या Praise God. इट वॉज बरें शिकोवन तुवें दिली आयज. बापाचेर टू ट्रस्ट ऑन गॉड. केन्नाय आमकां इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रस्ट ऑन Mm, गॉड, नो? या yes, स्पेशली वेन वी गो इन अ स्टॉर्म, इन अ ट्रायल, टेम्पटेशन. ते जायना आनी ते मोन रिन्यू करपाकूय जायते त्रास exactly. जाता. Amen. Today, Okay. I got an opportunity to visit a person, who had got a stroke, okay? Mm, आणि I just came to know, म्हाका कळलें न्हू आनी हांव तेंगेर गेलीं. आनी that couple are middle age, they are maybe in their late 50s. आनी तिका ते बायलेक स्ट्रोक येताना शी जस्ट फेल डावन पडली वय ती. आनी पडली तेन्ना ती दोगांय ती वर्डान आसा. दे आर बोथ इन द वर्ड. बट यू नो वॉट हॅपन, कितें जालें praise जाणाय? God. गोवान तेजी स्टेट, Ah, when the husband saw the state of the wife, he all the negative thoughts started coming in his mind. सगळे सैतानाची, the enemy started talking louder than the word. आनी mm, तो सारको correct. सारको तो म्हणटा सारको आपूण म्हणटा म्हाजे बायलेक पण म्हणटा रोड रोड रोडोंक लागलो म्हणटा. येद्यान म्हणटा रोडोंक ताका ताडो आयको येयलो पवित्र आत्म्याचो. He Wow. started, he started focusing on what God did on the cross, what Jesus did on the cross for him. And as he was focusing, he reached the hospital. हॉस्पिटलान पावता म्हणसर ताचें तोंड खंय वांकडें जाल्लें. her one hand had already become stiff and her leg. So, and this man, he has a habit of going, visiting the hospital, praying for them, sharing the word. आनी तो म्हणटा आतां आपणान म्हणटा पेशंट पळयला न्हू कशे आसतात पळय ते जेएमसींत. Mm, सो आपणाक म्हणटा ते थॉट्स येवंक लागले म्हणटा म्हजे बायलेचें तशेंच काय. आनी आपूण जेजूचेर wow. म्हणटा एक झूज को उलोवंक लागलो. कित्याक तुवें केलें, कित्याक. बट Mm, आफ्टरवर्ड ताका आपणाक म्हणटा एक ताडो आयको येयलो. शांत राव. दीस इज आय वॉज पेशंट इनफ म्हणटा. हॉस्पिटलान येलें न्हू आनी तेणी सांगलें तुवें ताका टायमार हाडला. वी कॅन रिवर्स दीस बाय गिवींग एन इंजेक्शन. wow. But you know what? They didn't give the injection, he told me. And you know what? They started doing the treatment for her. As the treatment was being done, by next day, now see, तो सांगता न्हू तोंड खंय वांकडें जाल्लें, हात तेजो चलोनासलो, पांय चलोनासलो. Next day, her face came to normal. She started talking. Her hands started moving completely normal. Her leg also became normal. Wow. And he was just praying, and he was Mm, just trusting God. And I was praising my God, he said. So he said, this reverse
without the injection, only after, it was a battle, he's saying, but in that battle, म्हणता, Yes. I was only trusting God. Since, now you gave a beautiful teaching, आम्ही देवाचेर, आम्ही आमच्या बापाचेर, आम्ही फकत ट्रस्ट करूंक जाय. कितकें Mm. येवंक, आम्ही कोणाची पळय ती आमी चिंतूंक जाय. आमी Yes. आमची न्हू, आमी देवाची. I praise you, Father, for I'm fearfully and wonderfully made. हो स्क्रिप्चर Wonderfully आहा. made. आमी Yes. कितकी बरी आमकां तेणें रोचल्या. पूण आमी तेका उलो मारताय गाय, स्पेशली वेन द सिट्युएशन त्रास येता पळय तेन्ना कितें आमी आकांत येता गाय पळय, ह्या घोवान कितें केलें, Mm. तेणें पळयलें आपणाचे बायलेचें कांयच बरेंपण ना म्हणून. इट वॉज अ मॅसिव्ह थिंग, बट सेकंड डे ही सॉ द ग्लोरी ऑफ गॉड. Praise बट God. एगेन म्हणटा न्हू, तो अटॅक येयलो म्हणटा ते सांजेर पोत्तून सेकंड डे. पूण म्हणटा आपूण भिलो ना म्हणटा, आपूण स्ट्रॉंग रावलो म्हणटा वर्डार, कन्फेस करीत रावलो म्हणटा. And on the third day, again he saw the glory of God. Complete healed, and she was discharged from the hospital. Praise God. Wow. Praise God. Exactly what you preached today. Thank you, आमी तर Jesus. आमी त्या ट्रायलान वता तेन्ना न्हू, our patience will be tested. Patience आमचे टेस्ट जातले. Mm. He That's said, true. my patience was tested. Where I am focusing on patience, if I'm losing my patience, on God, because now I know I am trusting in God. I used to preach the word. देवाचे उतर दिता, देवाचे उतर शिकता, देवाचे उतर सगळे करता म्हणटा तो. पूण म्हणटा म्हाजे patience टेस्ट केले म्हणटा, आनी ते टेस्ट Mm. म्हणटा आपूण पास जालो म्हणटा, आनी आयज म्हणटा सगळी महिमा देवाक म्हणटा. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज गॉड. सो आमी आतां आमी कोण एकठांय जाले आयज पळय ती ग्रुपार आयज आमी we should see where we are standing especially when our test comes, when our trials come, when our storms come. Are we really trusting in God, or at that time we are just like like a बोवाड कोत्ता आनी रोडटा आनी हे तें करून देवाक सारको आमी सकल उडयता. आनी when things are going very good with us, आमी फकत देव हा कोत्ता आमी. Mm. It happens like that, Exactly. no? When Oh, everything so goes, much. when everything is okay, we are so much, like a balloon सारखे फुगे Yes. कहे सारखे Yes. टणटणीत Yes. असतात. आनी Yes. मातशें कितें प्रॉब्लम येयलें की ना, टुस करून हाला पडटा आमी. Yes. जायना Exactly. आमकां जायना म्हाका जाय तें पड जालां तें. हारलें हांव. पूण ना, जितकी हांव आनीक म्हजो संबंद म्हज्या बापाचेर हांव घट कोत्ता, हांव ताजेर विस्वासता, तितके न्हू म्हजे भितरलें my spirit man becomes strong and my renewing takes place. The more my spirit becomes strong, my soul mind gets renewed. And when my soul mind gets renewed, the body itself is healed completely. There is full God. restoration. So we must trust in God. आमी देवाचेर जाता तितके न्हू आमचें मन आहा पळय तें न्हू उतराचेरूच दवरूंक जाय. जेजून कितें केलें कुर्सार, आनी हो 3 दिसां आमी नियाळटल्या. फाल्यां, परवां, सॅटर्डे आनी इस्टर. कितें जेजून केलें? इगोर्जेन वेता, बिश्टें वचोन बसता गाय, फकत पळयतात गाय तें कितें कोत्ता पळय तें पास कोत्ता. कितें? जेजू तुवें म्हजें पासत म्हजें नांव काड हांवें म्हणलें, जेजू तूं म्हजो सबस्टिट्यूट जालोय. तुवें येयलें आनी तुवें म्हाका सगळ्या शिरापांतलें तुवें म्हाका निवारलें. तुवें म्हाका Amen. सोडवयलें. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज Wonderful. गॉड. This is what I wanted to share. Very beautiful, Corinne. But even that testimony of your husband that you gave that day, there Yeah. was power in every I'm word telling that you you, said. I'm telling you, then I got an opportunity to share my testimony to that couple. And I'm telling you, I myself, no, Maria, I didn't know how my spirit was so strong. Yes, I've never experienced so much of, because see, strength. I'll tell you at that minute, strength, no, आणि किती जाणां हांव नको सगळ्यांनी म्हाका त्या वखदार सोडलें कित्याक my own my own thought, is something very serious, and maybe this is the end of my husband, they thought. But Mm. I don't know, I was so strong, and I was so calm, and I was at peace. I had never seen myself so much, but I saw myself that day. But I'm telling you, that was only because I was praying in tongues and just roaring in the spirit, and I was uh, my relationship with my heavenly father had become strong.
during He the time. prepared you. No, Yes. he Praise actually God. prepared me. Actually, he prepared me. Very Yes. true. Very true. Yes, very true. Praise God. God. Now Wow. let others now share what they have to share. Thank you, Jesus. Praise Yes. God. Yeah, praise God. Go by Flavi. Can you talk? Janina. Praise God. Janina गेले की तुको? Praise Jesus. सिस्टर धाकटें एक सांगता Yes. धाकटें तें बरें व्हडलें जाल्लें लायक मिगलें एक फॅमिलीन तूं कोण एक मेंबर लास्ट इयर इन द मंथ ऑफ मे आय थिंक आमगे कितें बेश्टें एश कोन्न उलोवपाचें तेका मिगे उलोवप बरें दिसोना आनी जायत म्हणजे तो रागार जाल्लो सारको रागार जाल्लो बरें बट आनीक हांवें कितें मागीर त्या वखदां त्या कॉन्वर्सेशनाचेर हांवें कितें केलें तेका आज आहलो न्हू खालती जायात आज तुवें स्क्रिप्चर्स गायली Yes. तितून सो हांवें Yes. म्हणलें दॅट मोमेंटूच हांवें आनी पोत्तून आनी कॉल करपा रावल ना त्या कॉलाचेरय हांवें तेंका सांगिल्लें की आय एम व्हेरी सॉरी लायक की हांवें बॉक्सॉन मागिल्लें तेन्नाच लायक आनी हांवें थिंग हें केलें ना की हांवूय मिगे सायडीन रायट आहलें आय डिडंट वॉन्ट टू डिफेंड माय सेल्फ हांवें फकत तें सॉरी म्हणलें काबार केलें थिंगा तेच फाटल्यान देखून लायक इट वॉज नॉट इजी बिकॉज कितें जातालें की वॉट डिस्टन्स दवरया ऑफकोर्स हांव कॉर्डियल रावतलें उलयतलें बट डिस्टन्स दवरता म्हण ते मनशा कडेन दो आमगे फॅमिलीन तूं क्लोज पर्सन तें बरें जालें मागीर ती भायर सावन येवपा आहलीं हिंगा तेदून लायक इट वॉज लायक अ बिग बॅटल अशी एश कोन्न जाताली तयारी की हिंग फेस टू फेस आनी पयस आहाय आउट ऑफ सायट आउट ऑफ मायंड जाता बट आनी येयली मुटरी कितें जातालें बिकॉज ते मे मंथान कितें जालो तें इट वॉज लायक वेरी ऑकवर्ड दो इट वॉज ऑन द फोन कॉल लायक एकदम सिरियस एश जालो तें त्या मनशांनी म्हाका फोन केलो 2 दिसांनी आफ्टर आय अपॉलोजायज बट तेणें कितें केलें 2 मिनटां कॉल तुका दिसोता जोरी हांवें तुका दुखयलां जाल्यार सॉरी म्हण लायक काबार एश केलें लायक इट वॉज जस्ट लायक अ फॉर्मेलिटी कॉल Praise बट God. दॅट डिड मॅटर मिगे सायडीन हांवें सॉरी म्हणलें फॉर मी दॅट वॉज लायक आय हॅड टू बी क्लियर फ्रॉम माय सायड सो जालें आनी मागीर डिसेंबरान ती येवपा आहली सो तेन्ना कितें जालें आय वॉज लायक एक ऑल हें जातालें कितें जातलें बट दॅट टायम आय वॉज जस्ट जें आमचे भितर जें भांडार आहा जें उतर आमी बोल्लो हां Praise हांव God. तेंच कन्फेस करीत वयतालें की म्हगे तोंडार आडांबो दवर and the spirit of the Praise Lord God. is upon me. All the scriptures, हांव confess कीत म्हाका उगडास पवित्र आत्मा कोत्ता हांव करीत रावलें तयारी येवपाची आनी बिलीव की एवरीथिंग वील गो वेल आनी हांवें गोडे लायक एक दोन म्हगे भयणाकूय हांवें शेअर केल्लें आनी तुकडे आनी हांवें लायक आय वॉज लायक प्रिपेरिंग माय सेल्फ लायक स्पिरिच्युअली लायक टू वॉक इन स्पिरीट एंड नॉट बाय फ्लॅश ऑल दॅट वॉज गोईंग ऑन आनी ते 10 दिसान जे तेंगे हिंगा आहलोलें ट्रॅव्हल थंय देखून पिसफुली जालें कांयचें जावना बिकॉज जनरली God. तो मनीस एश कोन्न जाता की तो म्हणजे ते तापोल वापोल जाय कितेंय जावंक शकता आनी तितून हांवूय तापोल जालें आनी जालें मागीर तेशें Praise God. बट प्रेज गॉड ते 12 दीस जीं आहलीं 10-12 दीस सगळें बरें गेलें शांतीन आनी वयता आसतना म्हाका एक मागणें करून लायलोलें मिगले घरांत मनशान म्हळें मागणें कर तूं मागणें कितें हांव मिगे कांय उलयलें ना एवरीथींग वॉज स्क्रिप्चर एवरीथींग वॉज देवागे उतर उलयलें स्पेशली आयजाया 45:2-3 ते हूंय ते मनशा सारकें टच जालें दॅट लव्ड वन ही तेका एकदम सारकें स्क्रिप्चर उगडास येयलो आनी तेगे कितें जाता केन्नाय तो ट्रॅव्हल जाता कोणें येयलें कितें म्हूण जाल्यार तेगे रोखडें मागीर समथींग ऑर दी अदर इश्यू तेंगे जाता ट्रॅव्हलिंगा बा बट तो हांगा लागलो की ह्या टायमार द जर्नी वॉज स्मूथ म्हणून लागलो तें स्क्रिप्चर तेका उरलें नथींग ऑफ Praise मिगे God. उतरून सो नाय ती दॅट वॉज आयजाया देवागे 45:2 उतर. Yes. वय सो तो म्हणून लागलो ते स्क्रिप्चर सारकें मिगे मोती प्ले जायत रावलो म्हूण आनी खरें स्मूथ केलें म्हूण तेणें वोसोन मुखार आमचे अशें सो खंय बरें चोय आनी दीस एक वरस देखून जालें ना ही आनी डिसेंबर जानेवारी खबर वेन ती पोतून गेली तेन्ना खबर आनी मागीर तेगे कितें जाल्लें मातशें ऑक्टोबर तेगेली सिरीज गेलोली थिंगा लायक ते कंट्रियान जॉब केलो तेगे ऑक्टोबर मंथांत सो आतां ऑक्टोबर टू फेब्रुवारी मार्च देखून तेका ना सो तेणें म्हाका कितें केलें समहाव तेणें म्हाका अशें करून मेसेज केली की चोय हांव वचपाक आहा मातशें म्हाका प्रेयरान दवर सो हांव वॉयस नोटान होकोच स्क्रिप्चर्स धाडी मिगे कांय ओन नथींग आय वूड ओनली शेअर द वर्ड जे आमगे भांडारा मोडटाय ट्रेजर आमचे भितर आहा ते तेकडे शेअर केलें
आनी Praise जी God. जी स्क्रिप्चर धाडटाली मागीर तो कितें म्हणी हें सारकें म्हाका रेलिवेंट म्हूण आज धाडलें वॉट आय वॉज गोईंग थ्रू तेका लागून हें स्क्रिप्चर सारकें रेलिवेंट सो लायक एकदम तेगे बिल्डअप जावचे लागल कॉन्फिडन्स एक दोन इंटरव्यूजाक गेलो एका जालें ना बट ओके हें जालें ना जाल्यार देखून तुगे बेस्ट प्लॅन्स आहाय जेरेमाय 29:11 ऑल दॅट शेअर करीत रावलें आनी फायनली तेका मेळ्ळें जॉब आनी जॉब मेळटें एक गॉडली प्लेस म्हणजे तो खंय ओनर Praise थिंग God. आमी जाणाय थिंग कितें जाता चड देवागे कोण उलोयना आनी थिंग तुज्यानी एशें कोन्न चड हें करूं जायना बट तेसो जाग्यार जॉब मेळ्ळे पाटी सो तो हितू खुशाल आहा God. आनी हांव कितें सांगूं सोदितां की त्या टायमार हांवूय ऑफेन्स घेवन बसलो आनी म्हाका ते उतरां उडोवंक आहा म्हूण हांवूय हालती जालें आनीक Praise लायक God. म्हगे सायडीसोनी कितें मिस्टेक्स आहले म्हूण हांवें ते एक्नॉलेज केले नाजाल्यार पयलीं कितें जाताली फ्लॅशान तेन्ना म्हाका एशें कितें कोमलें एशें तेशें तेंगेन बसोना एशें हांव दूख थोडी जाताली बट एवरी टायम दूख जालें जाल्यार देखून हांव तेजें देवागे उतर कन्फेस करतालें सो Praise प्रेज God. गॉड आनी आतां एक वर्स देखून जालें ना विदीन लायक 6-7 मंथ्स देवा सरेंडर केलें जाल्यार देव कितकोन हाव तो लायक तेणें एक केलें रिस्टोरेशन ऑफ दॅट रिलेशनशीप म्हणटाय ते भाशेन लायक हांवें एक्सपिरियन्स या Wow. कोण केलें हें उतरान लायक तें God. उतरान बांदून हाडटा सो जेजू वर्गां या सो लायक वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेजर दॅट इज इनसायड ऑफ अस Yes. या Wow. प्रेज गॉड and it's meant to be Praise shared God. with one another yeah jesu varga Wow. then And that's utrani so beautiful, Flavi, with that word that, nothing of you, but you used that word, and that word proved itself. That word never let go. never That never never let that person continue yes with that behavior. yes praise Wow. So awesome. and Thank kai you, bor like Jesus. shanti I can just experience that peace in that relationship because Yes. ante jesu again bandun elo ante relationship like Yes. Yes. yeah so yeah it's not like temporary anzalo ante she and I believe yeah ki teshe mute it's sealed by the precious blood of Jesus yeah And you were a laborer to sow that seed into that heart. praise See, God. even one word that Isaiah 43 to what is that? 45, 42 2 is and 3 2 and 45, 3. 2 and Yes. 3 45, 2 and 3. Yes. So even that word, one word, it stayed in him, and now he will go seeking for more. म्हणून लागल तो की म्हाका आनी Praise स्पिरिच्युअल फूड ओत्मीक जेवण जाय म्हणून लागल आनी एक दीस God. लायक Thank you, या Jesus. आय नीड स्पिरिच्युअल फूड म्हूण जेजू कारगा Yes. Thank you, प्रेज Jesus. गॉड Wow. सो दिस Praise इज God. ऑल देवागे उतर नाहलो जाल्यार ते भांडार मीच भितर नाहलो जाल्यार आय वूड हॅव बीन सो डिफरंट आनीकूच जितू जात तितू पयस 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 वयता आहलो त्या मनशा कसो सारकें आय डोंट टू आनी हांव मिगलें बोन नासता आहलोलें लायक इट वॉज वूड हॅव बीन Yes. ऑल अबाउट मी म्हाका कितें कोन्न तेणें एशें कोन्न मोळें फोनार लायक तेंगेन बसता आहलो लायक बट Yes. Yes. टायम आनी लायला ना तेन्ना म्हणे चल जेजू सांगोत एश म्हणून बट दॅट केम फ्रॉम माय हार्ट ओके Hmm. humbly like say sorry like te bashin so jesu varga Wow. Awesome. Thank you, Jesus. Praise God. आणि Praise. देवागे उतर हुंय म्हणून आतां लायक आय एम जस्ट शेअरिंग दीस लायक काल भुरग्यांगे रिजल्ट्स येयले आनी वच जाणांक शेअर करून वच जाणांगे आजूय येयले रिजल्ट्स सो आतां हांवें स्टार्टिंगां टेस्टमनी दिली लास्ट इयर हांवें ट्युशन्स दिवपा स्टार्ट केल्लीं आनी हांव चिंततालें एक भुरगें येतोलें दोग जाय येतलीं कितू येतलीं कोण जाण म्हूण बट तेच टायमार आमगे हिंग वाड्यांक कोण प्रेग्नेंट आहा आनी शी वॉज अबाउट टू डिलिव्हर अ चायल्ड म्हूण तेगे भुरगीं म्हाका मेळ्ळीं लायक मोस्ट ऑफ देम थिंगसोन स्टार्ट जालें आनी आय हॅड लायक अराउंड 20 to 21 or Praise 23 God. children like coming here Wow. तें बरें आहा आनी मागीर लायक जे भाशेन लायफान कितें जालें घडत रावलें एशें कोन्न दिसोंक लागोलें की रिस्पॉन्सिबिलिटी 21 भुरग्यांक कितको जातोली बिकॉज आनीकूय एज येयत रावलें रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो दिसतालें की कितें बट आय वॉज जस्ट लॉर्ड तूं म्हाका लॉजेक घालपा ना हांवें घेयली Wow. रिस्पॉन्सिबिलिटी बट तुगले ग्रेस तुगली कृपा पुरो तें आहा माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू सो ते Hmm. स्क्रिप्चराचें हांव सारकें रावलें तें उतर घेवन की जेसू तुगे कृपाच पुरो म्हणून आनी काल पळय रिजल्ट आनी एग्जामी दिसान देखून न्हू हांव चोयतालें की कितू ओगो तेंक बसयता शिकोयता बट समटायम्स तेश कोन्न फिजिकल आयजान दिसतालें की हे आनी ती कितें कोत्ताय कितें जातोलें लायक पेपर इतू टफ येयलो शिकलो एक अशें बट आय स्टील आफ्टर दॅट ऑल्सो हांवें जेसू तूं जाणा कितकोन हाव टू टर्न द टेबल्स अरावंड म्हूण कितकोन तुवें करपा जातें आनी खरें म्हळ्यार काल रिजल्ट कोण टॉप जाल्यार
कोण भुरगे आपल्या डिव्हिजना फर्स्ट येयला आनी पेरंट्स आर व्हेरी हॅपी. सो दिस इज ऑल ते उतरान कितको म्हाका तें उतर म्हाका केन्ना लोजे गायना. जेजू म्हाका केन्ना लोजे गायना आमकां. सो जेजू वारगां फॉर ऑल हीज गुडनेस. या जायत कोश्ट येताय म्हळ्यार ती जॉय तितलो व्हडलो आसता. लायक व्हडले कोश्ट Praise म्हणटाय न्हू God. ते तितले. सो जेजू वारगां थँक्यू जीसस. Praise God. म्हाका तूं मुट्टे भाशेन तो म्हणजे हांव मुको पवित्र पुस्तक स्तोत्र 34 Psalm 34 5 उगडास येयलो. जाणो ताचेर दोळे लावून रावतात, ताचेर दोळे लावून रावात, तेन्ना तुमी संतोशान मुरगोटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां केदींच पडची ना. संतोशान मुरगोटले. So it's exactly what you said. And he never lets you down. But you have to go through all that furnace. You have to face that trial. And Bashir has scripture look to him and be radiant, no? Yes, 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 yes. That was also another scripture we were like meditating on, focusing Yes. on. Yes. He will, yes. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. All glory to God. Praise God. Ani kon hago? Kon ulita? Beautiful, Flavi. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Hello, ani kon ha ulita? Jacinta, amge kon Perpetua. Hey, Jesus. Thank you, Jesus. All right, kit koria bae puroni. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Jonina gele. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lavi, closing prayer, Putta. Okay. Sister Avila is not there, na? No, she left, I think. Okay, okay. No, I felt like the Hamunde Kunta. Okay, okay. Yeah, yeah. Praise God. Mogala Papa, 3 वाजता च्या वेळा पासत तुवें तुजी मोहिमा दाखयली आमच्या गोवायकींतल्यान, तुज्या उतरांतल्यान, आनी तूं दाखयत आसा तुजी मोहिमा, तुजी कृपा दीस आनी दीस आमी नव्यान अनुभवूंक पावता. दिन वाचतुका दोनया. खरेंच आमी जावन आसात फकत मातयेची आयदनां. पूण तूं जावन आसा तें जें आमचे भितर आसा तें तुजें उतर जावन आसा तें भांडार. आनीक आमकां तुज्या उतराची ओळख मेवली म्हूण दिन वाचतुका पवित्र आत्म्या. तुज्या पवित्र आत्म्यान सगळें सुटावें केलें. तुजें उतर आमकां सुटावें करून आमकां तुज्या राजाचे गूट आमकां शिकयत आसा म्हूण दिन वाचतुका दोनया. आनी खरेंच हें उतर आमकां केन्नाच जेन्ना आमी तुज्या उतरार उबी रावता आमी केन्नाच लोचेक पडोनात. कित्याक तूं जावन आसा विश्वासी देव. ही जी मोहिमा, ही जी कृपा, तुजी दयाळाय आमी आमच्या जिवितान अनुभवीत आसा ती आमी दुसऱ्याशी वांटोवंक आमी वावरूंक आमकां आदार दी. आमची काळजां तयार कर दोनया. हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. देव बरें करूं भयणानो. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Stop कोत्तां लायव्ह जायना. Praise God. Stop. Corinne, thanks for coming.